श्रीरविनायक सराचें म्युन्सिपालिटी हॉलान फोटोचें अनावरण आशिल्लें. तेंचे सुपुत्र हितेश नाईक आनी रॉय नाईक हांच्या हातान ते आमी अनावरण करून घेतलें. मागीर आमची मिटींग जाली तेन्ना तिनूच पॉयंट आशिल्ले. म्हणजे एक तो आमचो जे रिहेबिलिट करपाक जाय आमच्या वेंडराक सगळ्यांक. जे पालिका बाजार आतां चालू जावपाचें आसा म्हणून ते 183 वेंडर आसा तांकां शिफ्ट करपाक जाय म्हणून ते आमी ओनरा कडेन पयर आमी उलयलें. इन्स्पेक्शन बी जाल्लें आमचें. ओनरान आपली रेंट सांगता म्हणटली ती रेंट तेणी सांगली म्हणून आज आमचें डिस्कशन आशिल्लें कावन्सिला बरोबर. तेन्ना तेणी रेंट 3 लाख रुपया पर मंथ सांगला. मागीर आमचें कावन्सील डिस्कशन जालें. मागीर कावन्सिलान सांगलें 1.5 ते 2 लाख पर्यंत आमी तेंचे कडेन उलोवया म्हणून. ते प्रमाणे आज आमी उलयतले मुखार तेंचे कडेन. जो ओनर आसा तो काजी. आतां पावसाकूच तेंकां हें करतले रिहेबिलिट करतले. हय पावसाक म्हणजे कशें आसा जागो जो आमी पयलीं तो जो एग्री जालो मागीर जागो आमी घेवन फूल डेवलप करतले. म्हणजे कितें टेम्पररी शेड बीन कितें आसा ते उबारून मागीर तांकां शिफ्ट करतले. अशें न्ही की अशें पावसाक ओपन रावपा पडटलें ना. एक्झॅक्ट 183 आनी वाडयतली. 183 आसा. आनी जे मार्केटा समोर जे फ्रुट्स वेंडर बसता पळय आतां मार्केटान तांकांय बीन आमी सगळ्यांक फाटल्यान व्हरतले. म्हणजे स्ट्रीट क्लियर करपाचें सामकें तयारी आसा. शेड जी आसा ती परमनंट आसतली. फॅसिलिटीज जी आसा ही टेम्पररी आसा. ती जी आतां कॉस्ट जो आसा तो ऑलरेडी कन्सिडर केल्लो ते जी सुडा करून दितले आमकां. जी सुडा करतले. फीश मार्केटाचें बेजमेंट मार्केट आमी टेम्पररी जे फीश मार्केट आसा तेजो टेंडर जाल्लो आसा. तेन्ना आज तेय बी डिस्कशन जालें. ताका वर्क इश्यू जाले गेले विकाक. आमी आज जे मार्केट आसा तेजे समोर जो पार्किंग आसा पळय तो डेवलप करतले आनी मागीर हो आसा तसो तो पार्किंगाक यूज करतले ऑपोजीट आसा. तुमगेले ते फीश मार्केटाक इन एंड आउट गेट आहा पळय ते आउट गेट आहा ते पुराय ते फ्रूटवाले बसता आनी थंयच्यान गाडयो सुटाना गाडयो लायता ते. सो बसपाचे लोकांनी खंयच्या ना तेंच म्हटलां आमी आज जेन्ना आमी वयर करतले पळय तेन्ना ते बाकीचे स्ट्रिटार जे कोण बसता पळय तांकां बी थंयच घालतले. 183 करून आमी 200 केला. 200ची आमी वेवस्था केल्या. मागीर आमी जे भायरचे बेश्टे लोकांक आतां डिस्टर्बन्स जाता आतां स्ट्रीट वेंडर गाडी पार्क करपाक मेळना चलपाक बी लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी तांकांय बी फाटल्यान व्हरतले. दुसरी गजाल म्हटल्यार भितर सरता आसतना थंय एक तुमगेलो वेगळेच एक थंय कोंबड्याचें दुकान मेळटा कितें सो तें तुमी काडटा म्हणून ना सांगता गाणी मारता म्हणून ताका काडटा तेजें रेजल्युशन जाल्लें आसा. आमी बेगीन आतां बेगीन काडटले तें पालिकाच्या बाजार पालिका बाजाराचें काम सुरू सोपोटेक्साचें कितें जालां हें जालां टेंडर कितें केलां तो लास्ट टायम आमचो नोटीस जाली. ते नोटिसीक एकट्यानूय एप्लिकेशन येवना म्हणून आमचें तेंय डिस्कशन आशिल्लें की आसा ताका एक्सटेंशन दिवचें काय परत रिटेंडर करचो. पण आमचे कावन्सिलान सांगलें की रिटेंडर करुया म्हणून. गेल्या म्हयन्याक आमी 10 म्हयन्याचे केले. आतां ह्या म्हयन्याक आमकां 8 म्हयन्याचे करपा पडले कित्याक 2 म्हयने आमचे ऑलरेडी आतां एक्सटेंशन आमी पयर दिलें तें गेलें. आतां आमी परत 8 म्हयन्याचो टेंडर करतले नोटीस. ओके जें आतां बिल्डींग जातकीर मागीर जेन्ना तुमी शिफ्ट ताका आमी तें आतां कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी डिस्कस केलें. आमी चीफ ऑफिसरान सांगलें की आपूण तांकां सगळें आमचो स्टाफ आसा तेंचे कडेन मिटींग करून बेगिना बेगीन दिवपाचें आमचे आतां प्रयत्न आसतले. तेणी सांगलां कित्याक लास्ट टायम तो SI ड्युटी आसल्या कारणान चीफ ऑफिसरूय बी बिजी उरतालो म्हणून म्हाका थोडो टायम जालो. आतां त्या चीफ ऑफिसरान सांगलां की आमचे ते डोळवींचो एक इशू काडलेलो की बेगीन हांगा कोणाक 2 म्हयने जाले म्हणून तेय बीन आमी स्टाफा कडेन उलयता म्हणटा सांगला चीफ ऑफिसर. नवो ME येयला सद्या. नो तो लिवेर आसा. आतां कोणाच्या ई व्हेकल म्हणजे स्टाफाक आतां पणजे वतले जाल्यार आमकां गाडी जाय न्ही म्हणून आमी ते ई व्हेकल एप्रूव घेवपाक म्हणजे स्टाफाक आतां जी सुद्दां वचपाक जाय DME वचपाक जाय. गाडयो आशिल्ल्यो पूण आमची कित्याक ल्हान गाडी ई व्हेकल नाशिल्ली. एक आसा ती आमचो एमीक आसा आनी दुसरी आसा ती आमच्या चीफ ऑफिसराक आसा. टोटल किती गाडी आसा तुमचे कडेन? एक अर्टिगा एमीक आसा. मागीर सियाज चीफ ऑफिसर इनोवा आसा ती म्हाका. जो प्रोजेक्ट आहा हांव चड यूज करिना ती प्रोजेक्ट आहा कंपाउंड बांदले ते काय काडटले गाडयो कशे काडटले? ना हांव तें जालें पळय तें हांव धांवून पळोवपाक गेलो. कित्याक खरें म्हणजे जी टॅक्निकलान पळोवपाचें आशिल्लें की काम सुरवात करचे पयलीं गाडयो आमी काडपाक जाय. हांवें तांकां सांगलें की आनी कॉन्ट्रेक्टरान खरें म्हणजे सांगपाक जाय आशिल्लें तुमी ह्यो गाडयो काडटा काय ना. पूण हांवें ताका सांगलें की कॉन्ट्रेक्टराकूच सांग